देशभरातल्या कारागिरांक उर्बा आणि आर्थीक फाटबळ दिवपाच्या हेतान केंद्र सरकारान सुरू केल्ल्या पीएम विश्वकर्मा येवजणेक गोंयांत बरो प्रतिसाद मेळत आसा। ह्या येवजणे खाला आतां मेरेन राज्यांतल्या 18,575 नागरिकांनी नोंदणी केल्या। हातूंतले 11,878 जाणांनी प्रशिक्षण घेतले। 1,175 जाणांक रिणांक मान्यताय मेळ्ळ्या, जाल्यार 5,706 जाणांक टूलकिट दिला। ह्या येवजणे खाला पारंपारीक वेवसाया कडेन संबंध आशिल्ल्या तरणाट्या कारागिरांक 18 वेवसायांत 1 सप्तकाचे फुकट प्रशिक्षण दितात। प्रशिक्षणा वेळार तांकां दर दिसा 500 रुपयांचो भत्तो दितात। प्रशिक्षण पुराय जाले उपरांत टूलकिट घेवपा खातीर तांकां 20,000 रुपये तशेंच स्वता रोजगार तयार करपा खातीर बँके कडल्यान 1 ते 3 लाखाचे रीण हमी शिवाय दितात। केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे हांणी राज्यसभेत लेखी प्रस्नाक दिल्ल्या चापेंतल्यान ही म्हायती सामकार आयल्या। सुतार, बोट तयार करपी, लोहार, शेट, कुंभार, मेस्त्री, नुस्तेकार, टूलकिट तयार करपी, फातर फोडपी मजूर, मोची कारागीर, शेंद्री सारण तयार करपी, बावल्यो आणि हेर पारंपारीक खेळणी तयार करपी, धोबी, फुलकार तशेंच अशा तरेच्या हेर कारागिरांक पीएम विश्वकर्मा येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटा। हाचे खातीर श्रमिक पोर्टलाचेर ऑनलायन अर्ज करचो पडटा। 3 थरांच्या पडताळणी उपरांत तांकां येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटा, अशें शोभा करंदलाजे हांणी चापेत म्हळां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।